आतां पर्यंत आमकां सुमार जुलय आमकां मेळ्ळे आतां अबावट 8 डेंगूचे पेशंट, चिकनगुन्याचे 9 मेळिल्ले आसा आनी जे मिक्स इन्फेक्शन जे जाता, जे डेंगू चिकनगुन्या जाता दोनी, ते 7 आमकां मेळिल्ले आसा इन जुलय. ऑगस्टान आमकां अरावंड डेंगू 7 मेळ्ळ्यात, चिकनगुन्या 3 मेळ्ळ्यात आनी मिक्स आमकां 8 मेळ्ळ्यात. एज कम्पेर्ड टू फाटलीं वर्सां ह्या वर्सा चड केसीस जाल्या दिसता तुमकां? फाटल्या पेक्षा ह्या वर्सा आमकां केसी वाडलेले आसात. ह्यो केसी वाडपाचें मेन कारण म्हणजे मुख्य कारण म्हणजे वॉटर स्टोरेज. सद्या डेंगूची जी दुयेंसां जी आसा जे मच्छरा पासून स्प्रेड जाता, हो डेंगू म्हणजे एक व्हायरस, कळ्ळें न्ही. आनी हो डेंगू कितून जाता? मोस्टली इन क्लीन वॉटर. ब्रीड जाता तो क्लीन वॉटरान. आतां कितें जाल्लें, पयलीं आमी मलेरियाचे स्ट्रेस करून ऑलमोस्ट बियॉन्ड एलिमिनेशन फेज आशिल्लें मलेरियाचें. आनी मलेरिया कितें पासून जातालें? डर्टी वॉटरा पासून जातालें. सो आमचें चड लक्ष डर्टी वॉटराचेर गेलें आनी क्लीन वॉटराक आमी दिसता म्हाका चड लक्ष दिवपाक पावलें ना, कळ्ळें न्ही. आनी तेजे खातीर हो डेंगू मच्छर जो आसा, जे मॉस्किटोज आसा ते मोर एंड मोर डेंगूच्या हातीन चड डायवर्ट जाले. सेकंडली गोश्ट कितें जाता, आतां उदकाचें पुरवण जाल्लें ना कारणा खातीर स्टोरेज जो आसा पळय लोकांचें तें वाडलेलें आसा घरांत. स्टोरेज दवरपाची कॅपेसिटी ती वाडलेली आसा आनी लोक कितें करता, एकदां स्टोरेज वॉटर दवरतात आनी मागीर तांकां हात लायनात, तांकां कवर करनात, नाम ते चेंज करपाक वचना. आनी हे मस्किटो कितें करतात, चडशे डेंगू जे जावपाचे जे मस्किटो जे आसतात ते वयतात, ते उदकांत ताती घालतात आनी ते 8 दिसां वयर तर तें उदक तर उरत जाल्यार मागीर तेजी लायफ सायकल कंप्लीट करता आनी ऑटोमॅटिकली तो एडल्ट मस्किटो जावन तो भायर सरता विथ दॅट पर्टिक्युलर व्हायरस. लोक कितें करतात, ओवरहेड टँक दवरतात आनी तांकां कवरींग दवरिनात, ते ऑलमोस्ट ते ओपन दवरतात. पयली गोश्ट तेन्ना सिंटॅक्स पिक्चरान येता तेन्ना ते कवर करपाकूच जाय. दॅट हॅज टू बी कंपल्सरिली म्हाका तांच्यान नोट करूंकूच जाय. पयली गोश्ट ती जाली. दुसरी गोश्ट तेंचे जे सोकपीट पायप असतात जावं तेंचे सेप्टीक टँकाची जी पायपां असतात ते मॅश घालून ते कवर करनात. जे एरेटेड मॅश आसता ते कवर करनात. तितून सारकें हेवी ब्रिडींग जाता, कळ्ळें न्ही. आनी मागीर कितें जाता, सगळे कडेन प्रिकॉशन घेतलें आसता, क्लिनलीनेस दवरलेलें आसता, टाकी बंद आसता, पूण मस्किटो येता खंयच्यान हो प्रश्न येता. जेन्ना मायन्यूट इन्स्पेक्शन करपाक गेलें म्हणटकूच ते सोकपीटाचे ते एरेटेड पायप आसा तितूंतल्यान मागीर ती बुजबुजून सारकी ते मस्किटो भायर सरतात. सो हेजें म्हाजें एकूच म्हणणें की जेन्ना तुमी टँकाचेर लक्ष घेतलें, सायडींतल्या उदकाचेर लक्ष घेतलें, वयर जी वस्तू आसा त्यो बी कवर करतले, तेजे बरोबर ही जी सोकपीटाची आनी सेप्टीक टँकाची जी आमी प्लंबर जे पायप घालतात पळय, जे ओपन दवरता फॉर एरिएशन, ती एक मॅश घालून ना कितें जाळ अशी घालून ते कवर करचें. कितें म्हणटलो, ही ती परवा करिनासतना लोकांनी येवन त्यो ऑथॉरिटीक इन्फॉर्म करचें. तेजेर मागीर एक्शन खंय पावता, कितें पावता ते ऑथॉरिटीचेर सोडचें. पण जे आपली जी जबाबदारी आसा, जे आपलो जो रोल आसा एज अ कम्युनिटी एंड अ सिटीजन म्हणटा तो तेणी पण आपूण करचो. आनी हे जे दुयेंस आसा जे इजिली प्रिवेंटेबल आनी इजिली क्युरेबल, हे असले दुयेंसाक बळी पडपाचें ना. हें जें दुयेंस जातलें तें आमच्याच कम्युनिटींतल्या लोकांक जातलें, आमच्या घरच्याच भितर जातलें. तें जावचे पयलींच आपूण शिटूक जावचें हें भोव गरजेचें. जोर येयलो ताबडतोब डॉक्टराक मेळचें. हो दोतोर तो दोतोर करचो न्ही, एक जाल्यार एकूच दोतोर धरचो. एक दोतोराचें वखद बऱ्याक पडनात त्या दोतोराक वचून परतून सांगचें, बाबा आपल्याक 2 दिसाचें वखद बऱ्याक पडना, डॉक्टर वॉट इज द नेक्स्ट स्टेप. कळ्ळें? हांगा कितें जाता, हांगा टायम वेस्ट जायना. असले करून आमी टायम कंट्रोल करपाक शकतात. तो दोतोर आपल्याच्यान जायना जाल्यार ही कॅन रिफर द पेशंट टू दी हायर सेंटर. आमी मातशें रगत गेलें तोंडांतल्यान, टॉयलेटींतल्यान, मुतांतल्यान रगत गेलें, आमी तें निग्लेक्ट करतात. नाका बाबा आयज रात जाली, फाल्यां वयचें, तशें कांय ना. आमची जी आरोग्य केंद्र आसा ती 24 तास उक्तीं आसतात. सो तेका सपोज एक झारखंडासान मनीस जर सपोज हांगा आयलो, बिहारसान हांगा आयलो, कर्नाटकासान हांगा आयलो, सो तो जर मॉस्किटो त्या टायमार थंय पावलो आनी तो मायग्रंट जावन सपोज आमकां कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर आयलो न्ही, जाल्यार ताका तो इन्क्युबेशन पिरियडाक बाबा ताका आसतना सपोज हें आसल्यार ताका हें आसपाना, फिवर येवपाना. सो आमी ताका फुडें आमी टेस्ट करतात आनी ताका आमी ब्लड काडून हाडटा आनी ताका आमी मागीर आमच्या लॅबान पळयता. आनी ताका सेम टायमार न्ही ताका आमी हेल्थ कार्ड इश्यू करतात कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर. एक कार्ड आमचे कडेन आसता, एक कार्ड तेंचे कडेन आसता. सो ते परत 3 म्हयन्यान तें रिन्यू करप आसता. सपोज तो आमकां काणकोणा ना, लेबर तो आनी खंयचे तरी सायडीर गेलो आवट ऑफ काणकोण, इन गोवा ऑल खंय तरी, तो लागींच्या हेल्थ सेंटराचेर वचून ते रिन्यू करपाक शकता. सो तें आमचें एक प्रोविजन आसा. सेकंड गजाल म्हळ्यार आमी प्रत्येक कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर आमी टॉयलेट्स पळयता, तेंचे टॉयलेट प्रोवायड केलां काय नाका म्हणून. सो ते इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, कित्याक आमी कन्स्ट्रक्शन सायटीचेर आमी टॉयलेट प्रोवायड करपाक जाय. सगळ्या एरियाचे वॉर्ड नंबर 10 सो सुद्दां लास्ट टायम अशें जाल्लें, रेंटेड भरपूर लोक आशिल्ले ते नेपाली. आमी जेन्ना गेले तेन्ना सगळीं तेमी कपडे धुवलेचें उदक आनी खंयचें उदक तें सगळें थंय हें केल्लें. सो हांवें ताका नोटीस काडून अकरा त्या 12 लोकांक 8 दिसां भितर ते सोकपीट मारपाक लायलें. आमी सेम टायमार आमचें स्प्रेइंग मशीन घेवन वतात. खंय आमकां बाबा कितें जर ब्लिडींग दिसता, उदक बाबा पोटेन्शियल ब्लिडींग सायट्स ज्या जाग्यार आमकां चावपाक शकता बाबा जळारां, थंय आमी ऑयल स्प्रे करता, ऑयलीचो स्प्रे करतात. पूण कितें जाता, पावस हेवी आसल्यान बाबा ती ऑयल करून सुद्दां काय फायद ना, ते व्हांवन वतलें. सेकंड गजाल लोकांचो मोस्टली आमकां हें आसता की फॉगिंग करा. फॉगिंग करून काय फायदो ना. ओन्ली आतां पाटण्यार जर फॉगिंग केलें न्ही, ते उठून जळार पाळोळ्या वतले जावं मास्ती मळार वतले.
जळारा भितर जो बाबा इन्फेक्टेड जाल्ले आसा जळार तेका क्लियर जावपाचें ना, फक्त जळारा धांवडोवपाचें कामां आमी फॉगिंग करून वेरेज दुसरी गजाल म्हणजे दोतोरान कशें म्हणटा तशें लास्ट कुळगरांनी आतां खेती बी मॅक्झिमम प्रमाणात बोणे उडयतात आनी केन्ना ती ब्रिडींग जाल्ली कळना. माडयेची पोंय ब्रिडींग तुगेले बोणे स्प्रिंकलर कितें करता स्प्रिंकलराचे आमी ते वयले काडटात आनी वयले ते स्प्रिंकलराचे ते उरता बाकीचे पायप उरता सो ते हें जाता. मागीर उदक उरता पॉपअप टायपचे व्हडले व्हडले वॉटलांनी तुगेले हे तुगेले भायर ग्रावंड आसा पळय तेतून ते पॉपअप टायपचे ते यूज जाले सकयल गेले सो तातूंत आमकां उरपाक शकता. दुसरी गजाल म्हळ्यार आमकां काणकोणाक आमकां कोस्टल बेल्ट चड आसा सो आमी कोस्टल बेल्ट आमी जस्ट मॅक्झिमम आमी इन्स्पेक्शन केलें. लास्ट टायम सुद्दां आमी एक बरो सर्वे केल्लो पूण कोस्टल बेल्ट आमकां कशें मेळ्ळां जाल्यार कोस्टल बेल्टाक न्ही आतां जेन्ना सिजन काबार जालो जाल्यार सिजन काबार जालें की तुगेले सेप्टीक टँकाचो ताका पायप सारके उरना. सेकंड गजाल म्हळ्यार ते पायप कनेक्टेड काय उरना, टँक तशी उडयली जावं उदकाची पायप तशें उडयले, संडासाची बशी बसपाची हें WC तशेंच उडून गेले. सो आमकां तितून मॅक्झिमम आमकां ब्रिडींग मेळ्ळा. सो म्हाजी एक रिक्वेस्ट आसलो कितें जाणां हांवें लास्ट टायम म्युन्सिपालिटी कडेन उलयल्लें एक काय म्हणून क्लियरन्स सर्टिफिकेट ते दितात. सो लास्ट टायम क्लियरन्स सर्टिफिकेट वॉटेवर डेपॉझीट कितें करता म्हाका तेंची कांय खबर ना. सो जेन्ना क्लियरन्स सर्टिफिकेट दितात तेन्ना आमी एक जॉयंट इन्स्पेक्शन करया. जॉयंट इन्स्पेक्शन करून सपोज ते क्लियर ना जाल्यार आमी लेबर घेवचो आनी लेबराक घेवन बाबा पिकअप व्हरपाक आनी ते काडचे आनी वॉटेवर ते डेपॉझीट दवरपानी तो बाबा तेंचे मायनस करून क्लियर करून घेवचें.